अशें खात्रीन दिशिल्लें की फाटली री ओडून सरकार आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण ही उतरां आनीकय गुळगुळीत करीत रावतले। आनी अजाप म्हळ्यार ह्या सोपूतविधीच्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री सावंत हांणी स्वयंपूर्ण नाल्ल फोडलो। आगा स्वयंपूर्ण म्हणटा ताचो अर्थ तरी समजून घेयात। स्वयंपूर्ण म्हणजे हांव पुरायेन म्हजेर अवलंबून, म्हाका कोणाचोच आदार नाका, म्हाका कोणा कडल्यान कांय नाका, म्हजे कडेन सगळें आसा, हांव कोणाचेर अवलंबून ना, तेन्ना तो मनीस वा तें राज्य वा तो देश स्वयंपूर्ण जाता, सेल्फ सफिशियंट जाता। म्हणटकच गोंय तुमी सेल्फ सफिशियंट करूंक वतात। आयच्या संवसारांत आसा खंयचोय देश सेल्फ सफिशियंट स्वयंपूर्ण? आमच्या देशांत आसा खंयचेंय राज्य जाका स्वयंपूर्ण म्हणूं येता? खंय ना खंय तरी आमी दुसऱ्याचेर अवलंबून आसात, आसचें पडटा। कारण तसो आमचो भूगोल आसा, तसो आमचो इतिहास आसा, तशी आमची परिस्थिती आसा, तशी आमची अर्थवेवस्था आसा। रशियान युक्रेनाचेर आक्रमण केलें। युनायटेड नेशन्सच्या चार्टरांत अशें कितेंय करप म्हणटा तो गुन्यांव, अशें करूंक जायना। तें सार्वभौम राष्ट्र, त्या राष्ट्राचेर आक्रमण करूंक जायना। पूण ताच्या निशेधाच्या ठरावाचेर भारत सरकारान एब्स्टेन्शन निषेध केलो ना। म्हणजे एक वटेन युनायटेड नेशन्साच्या चार्टराक निश्ठा ओपले अशें म्हणप, आनी दुसरे वटेन आक्रमण करतल्याचो निषेध करपाक फाटीं सरप, हें ढोंगीपण, ही हिपोक्रसी। हाचें कारण कितें? तर भारत रशियेचेर अवलंबून आसा। भारत जी संरक्षण सामुग्री घेता, शस्त्रां आनी दुसरी साधनां, तातूंतले 70% सामग्री ही रशियांतल्यान येता। ते खातीर भारत सरकार एब्स्टेन जाता, तत्व गुठलावन दवरता। मागीर सार्वभौम राष्ट्राचेर आक्रमण जावंक जायना हें कोणें सांगपाचें? कशें सांगपाचें? फाल्यां चीनान जर अरुणाचल प्रदेशाचेर आक्रमण केलें वा लडाखांत भितर सरलें जाल्यार भारत सरकाराक हांव सार्वभौम राष्ट्र, म्हजेर आक्रमण चीनान केलां, ताजो सगळ्या जगान निषेध करचो अशें म्हणपाचो नैतीक अधिकार आसा? ना। कित्याक ना? तर आमी हेर देशांचेर अवलंबून आसा, आमी स्वयंपूर्ण नात, आमी आत्मनिर्भर नात। चीनाचेंच उदाहरण घेवया। चीन ही मोठी सुपर पावर, आर्थीक नदरेन तर नंबर दुसरो जगांत, पूण चीनय बी दुसऱ्यांचेर अवलंबून आसा। ही मोठी अर्थीक सत्ता आसूनय बी जर दुसऱ्या देशांतलीं मार्केटां ताका मेळ्ळीं नात, दुसऱ्या देशांतले बाजार जर ताका बंद जाले जाल्यार ते जे कितें उत्पादन करता ताका गिरायक मेळचें ना। म्हणटा तेंय बी दुसरे कोणाचेर तरी अवलंबून आसा, म्हणजेच ते आत्मनिर्भर ना, स्वयंपूर्ण ना। आमच्या देशांतले दरेक राज्याचो विचार केल्यारय तेंच दिसून येता। खंयचेंच राज्य स्वयंपूर्ण वा आत्मनिर्भर ना, सेल्फ रिलायंट ना, सेल्फ सफिशियंट ना। आता मुख्यमंत्री सावंत जेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण करपाची भास उलयतात तेन्ना कितें उजितात काय ते? पेट्रोलाच्यो आनी डिझेलाच्यो बांयो गोंयांत मारतले, म्हणटका आमी पेट्रोल आनी डिझेल भायल्यान हाडूंक पावचे नात। च्या आनी कॉफीचे मळे गोंयांत घालतले, म्हणटका च्या आनी कॉफी भायल्यान हाडची पडची ना। कशे रितीन स्वयंपूर्ण जातले? लुगटाच्यो गिरणी घालतले, म्हणटका भायल्यान लुगटां आनी कपडे हाडचे पडचे ना। दुर्दैवान आमी हेर कोणाय परस चड परावलंबी आसात, चड परस्वाधीन आसात।
ज्या क्षेत्रांनी आसूंक नाका आशिल्ले त्या क्षेत्रांनी आमी परस्वाधीन आसात, तें परस्वाधीनपण काडून उडोवपाची गरज आसा. स्वयंपूर्ण हे उतर पोकें आयकूंक बरें दिसता, पूण गोंयच्या संदर्भात तें पोकें. आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण ही उतरां पोकी. जर गोंय फुडें सरतलें उदरगतीच्या मळार, तर ही भाशा उपकारना. भाशा वेगळी आसूंक जाय. आमी जंय जंय फाटीं आसात आनी जंय आमच्यांनी फुडें वचपाक जाता, थंय थंय आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न करतले. ही भास आसूंक जाय, स्वयंपूर्णतेची भास न्हय. कारण तुज्यान हांगा ऑयलीच्यो बायो मारूंक जायना पेट्रोल डिझल तयार करपाक. तुज्यान हांगा कॉफी आनी च्याचे मळे करूंक जायनात. तुज्यान हांगा सफरचंदां आनी द्राक्षां पिकोवंक जायनात. तें त्या त्या भागाच्या भूगोलाचेर अवलंबून उरता. पूण तें जाता तें करपाचो प्रयत्न तुमी केला. गोंयांत तांदूळ जाता, तरी तांदूळ भायल्यान कित्याक येता? 10 वर्सां राजकारभार तुमी केलो, एका तांदळाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक पावंक नाशिल्लें, पावंक जाय आशिल्लें. ह्या स्वयंपूर्ण उतराक जर कितेंय अर्थ आसा, तर जो तांदूळ गोंयांत पिकता, पिकूंक शकता, वाडूंक शकता पीक, तें 10 वर्सां कित्याक जालें ना? केलें ना म्हणून. म्हणटकच स्वयंपूर्ण जावपाची ही भास पोकी भास, ही लोकांक फटोवपाची भास. जें कितें शक्य आसा, जें वेव्हारांत बसता तें करात. सादी गजाल.